गोव्यातल्यान कारवाराक वचपी टाटा एसी हे वाहन कारवार शहर पोलिसांनी कारवार हांगासरल्या खापरी देवस्थाना लागीं चेक केल्ले असता त्या टाटा एसी वाहनात तब्बल 1,18,000 रुपयांचो गोंयचो सोरो हो मेळिल्लो आसा। ह्या सोऱ्याची बेकायदेशीरपणे कारवारात वाहतूक जातली। या प्रकरणी कारवार शहर पोलिसांनी दोगांका अटक केल्ली आसा आनी एकटो फरार जाल्लो आसा। अटक केल्ली आसा तो संतोष ठाकरकर राहणारो कारवार आनी दुसरो आसा तो प्रसाद देसाई गुळ्ळापूर येल्लापूर हांगासरलो आनी जो फरार आसा तो मिथुन नाईक हो अंकोलाचो। हे तिघेही गोंयसून जी दारू हाडून ती कारवारच्या काही भागांत तेजी विक्री करतले अशी माहिती कारवार शहर पोलिसांका मेळिल्ली। त्यानुसार ही कारवाई केल्ली आसा। तेंच्याकडल्यान 504 बाटल्या फेनीच्यो बाटल्यो आनी गोवा बनावट विस्कीच्यो 288 बाटल सापडिल्ल्यो आसात। तशेंच तेंच्याकडून सुमारे 2 लाख रुपये किमतीची जी टाटा एसी हे वाहन पोलिसांनी जप्त केली आसा। पोलीस पुढील तपासणी करीत आसात।